सोमार फेब्रुवारीची 3 तारीख 2025 सांत ब्लास दोन अध्यक्ष आनी रोगसाक्षी, सांत आस्कार दोन अध्यक्ष, मुखेल ओळ मेळ्ळ्या आत्म्या ह्या मनशा वेलो भायरचो नियाळाक आदार. जेजू रायाचो राय दोनी आनी सोडवणार. ताच्या नांवाक आसा पदवी आनी शक्ती. देवचार जेजू भियेता कित्याक ताका खबर आसा ताच्याहून देवाक चड पदवी आसा. आयच्या काळार सैतान आमकां आपल्या चोपक्यान धरूंक वेगवेगळ्यो मांडण्यो काडटा. आमकां अस्कोतायेन पळोवंक तो खोशी जाता आनी बरो सोयीक पडोवन मनशाक आपल्या सांगाताक सैतान बांदून दवरता. दोळ्यांनी पळयतात ते सगळें बरें अशें आसना. वायट करण्यो आदारूंक आनी समाजांत शांती विबाडूंक तोच सैतान आमकां राजी कोत्ता. मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत एक देवचार बसलेलो मनीस जेजूक मेळूंक आयलो. तो मनीस जेजूक भियेलो, पूण उपरांत जेजून ताचे वेलो देवचार काडलो आनी ते दुकरांनी रिगले आनी तो आख्खो हिंड दर्यांत शेवटलो आनी बुडून मेले. जेजूच्या नांवाक देवचार भियेता. दर दिसाक आमी जेजूच्या नांवाक मोहिमा दिवंक जाय. ताचें रोगोत आमकां सुरक्षा दिता. दिसपोटी तिर्स करून देवाची काकलौतीक आमी उलो मारूंक गरज. भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक जेजूचो मोग आनी ओळख आमी दिवंक जाय. तांकां मागणें करूंक शिकोवंक जाय. ह्या आधुनीक काळांत आमचीं भुरगीं ओस्कोत जाल्यांत आनी जिवितांत साणल्यांत. देवचार केन्नाय तांकां ताळणेंत घालून दुस्पट करूंक शकता. म्हजो ताराव म्हजे अशक्तायेंत आनी देवचाराचे ताळणेंत पडना जावंक मागण्यांत रावंक वावुरतलो.